बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भाव भयणींनो, पाप साहेब फ्रांसिस्कान आयज विश्व शापाय शामायचो आनी जाणट्याचो दीस म्हूण समारंभूक परगट केला. आमच्या शापाय शामायच्या देण्या पासत देवाक दिनवासुया. ती जावन आसात गोराब्यांतल्या सगल्यांची भोव करून नातरांची व्हडली ग्रेसकाय. जे पोरी बागयोन जोकी आनी आनाच्या आदारा आनी आसऱ्या काल आंकवार मारयेन जेजूक बऱ्या तत्वांनी वाडयलो, तेच पोरी आमकांय आमच्या शापाय शामायच्या जिवितांतले जायते बरेपण अनुभवूंक मेळटा. ती आमकां बऱ्या गुणांनी तशेंच जेजूच्या मोगान वाडूंक आदार दिता. आयच्या ह्या खेरीत दिसाचो विशय सदांकाल हांव तुमच्या सांगाता आसा. दोर मिसा बलिदानान वरवीं जेजू आमचे शीर रावता, आमकां सांगात दिता आनी गोठायेन भरता. होच जेजू आमच्या शेपाय शेमांक आनी जाणट्यांक तांचे असोक्तायेंत सुर्गीच्या उंड्याचे गोठायेन भरून आनी ती आमकां देणे म्हूण आमी वळखून तांकां गरज तो मान आनी रेस्पेद आमी दिवंक आयच्या मिसांत देवाची कृपा मागुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां ते भाशेन आयज आमी विश्व जाणट्याचो आनी शेपाय शेमायचो दीस आमी समोरमता. आमच्या शेपाय शेमाय आनी जाणट्या पासत ह्या वेळार देवाक आमी दिनवासुया. पूण साबार पावटी घडीक आमचे मनीस असोकतायेक लागून वा आमचे वागणुकेक लागून जायतें दूख आमी आमच्या शेपाय शामायक वो जाणट्यांक दिलां. तर असल्या पातकाची दूख धरून ह्या वेळार प्राचिताचे रितीन आमी वांटो घेवया. सोम्या जेजू आमच्या शामाय शापायन मोगान आमकां तांचो सांगात दिलो. आमची सेवा करूंक ताणें आपलो वेळ सारलो. पूण आतां तांच्या असोकतायेच्या वेळार आमी तांकां आमचो फावो तो वेळ दिवंक ना. क्रिस्ता जेजू आमी पिडेंत आसतना आमच्या शामाय शापायन आमचो बरे भाशेन सांबाळ आनी परामोस केला. पूण आतां तांच्या पिडेच्या वेळार आमी तांची बेपर्वा केल्या. सोम्या जेजू आमी ल्हान आसतना आमकां जायते सुवातेर आमच्या शामाय शापायन वेल्यांत. पूण आतां तांचे जाणटे पिरायेक लागून आमी तांकां आमच्या सांगाता व्हरूंक आनी तांचे शीर रावंक आमी फाटीं सोडटा. आमकां बोगोस. सोरू पदवेता देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Ani shanti gacha esta so sariu, oi ma deva
सुगी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेश्वरा देवा सुविचाराया सुपुत्रिना देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका हादीर वासा तुझ्या गोडवा वासा आम्ही तुका वाकणटा मोयमा देवा उलसोनी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी मोयमा देवा उलसोनी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी Soumia Jésus Christa, Papacia Eglasputa, Soumia Deva, Deva Cescelie, Tu sansara ce papgata, Shanti tacia istat samsari Moima deva Usogi Ani Shanti tacia istat samsari Divya povidat mea sangati Ljuba pace mojmi Jesu Hrista Eklos tu bovi Eklos tu ičvor Eklos tu Eklos tu bovi, eklos tu išvor, eklos tu pormišvor. Moj madeva, usogi, ani shanti tacia istat samsari. Moj madeva, usogi, ani shanti tacia istat samsari. आयच्या ह्या मिसाची इंतेसांवां रायन डायस आनी ताची फामील लेरन वाज देवाक दिनवासूंक हे मिसाचें बलिदान भेटयता तेच बरोबर आपल्याक बरी भलायकी मागता आदोल्फिना मिरांडा त्याच बरोबर आयज वाडदीस समोरमता पेट्रिसिया सिक्वेरा आनी फादर डेंड्रीश डिकोस्टा जो गेल्या वर्साक हांगा दियाक्न कसो आपले मुणयारीपण ताणें हे फिरगोचेन चोयल्लें तो देवान ताका आपल्या उपोट बेसांवांनी बरो म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया प्रार्थुया देवा तुजेर पातये तोलाक तूं सांबाळटाय तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय कित्याकूच मोल ना ओदीक ओदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतांच जावन आमचें काळीज सदांकाल तोखतल्या देण्याचेर दवरच्या सोरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करून तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना Amen. राजाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी बाल शालिसा थावन
कोण एकलो मनीस प्रथम फळांचे उंडे जोव्याच्यो 20 भाकऱ्यो आनी गोट्यां सयत होरवीं कोणसां घेवन देवाच्या मनशाक दिवंक आयलो. एलिझेबान म्हणलें, तें लोकांक खावंक दी. पूण ताच्या सेवकान प्रतिपाल केलो, 100 दादल्यांक हांव हें कशें बांदून दिवं? ताणें आनीक एक फावट सांगलें, तूं तें लोकांक दी, कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता. तीं खातोलीं आनी आजून उरतलें. ताणें तांकां वाडलें आनी खावन जातूच सर्वेस्परान सांगलोरे प्रमाणें आजून उरलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, तुजो सोदोळ हात उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. ह्या आमी जबाब आमी गावन म्हणुया. Tuzo sodol rodum solespora, tu amadadoshi korda. अनेक पावट गावूया. Tuzo sodol rodum solespora, tu amadadoshi korda. तुवें रोचलाय तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा, तुजे भोग तुजे वंदन करूं, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजून आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. Tuzo sodol rodum solespora, tu amadadoshi korda. समेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पोसून दिताय. तुजो सोदोळ हात उगडून वांटाय आनी सगल्या रोचनाक दादोशी कोत्ताय. जबाब. Tuzo sodol rodum solespora, tu amadadoshi korda. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्यांक समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब. Tuzo sodol rodum solespora, tu amadadoshi korda. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव सोम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागता. तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच कालतीं जायात, दुलोब आनी सोंसणिकायेचे एकामेकाक मोगान सोसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितलेय उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यात तेन्ना एकाच बरवाशान तुमकां आपयल्यात. तशेंच एक कूड आनी एक ओत्मो आसा, एक सोमी, एक बावात, एक स्नान, एक देव, सगल्या वयर सगल्या भितर आनी सगल्या सवे आसा तो समेस्तांचो बाप. देवाचे उतोरे. देवाचे उडकार गायन गावूया. B9:25 तिसरो श्लोक. B9 पेज 25. Solespora, soy solespora, solespora, soy. Solespora,
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सुवाळा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजू गालिल्याच्या दर्याचे पोलतडी गेलो आनी लोकांची उरपूंस ताचे फाटल्यान गेली कित्याक पिडेवता ताका खातीर ताणें केल्ल्यो खुणा तांणी देखलोल्यो जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाती थंय बसलो जुदेवाची पास्काची परब लागीं पावलोली आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपूंच आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंय वचून आमच्यान उंडे घेवंक जातात ताची परिक्षा करूंक ताणें अशें म्हणलें कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो फिलिपान ताका जबाब दिलो एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनाराचे उंडे तांकां पावचे नात ताच्या शिसा मदल्या एकल्यान आंद्रे सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता जेजून म्हणलें लोकांक बसयात ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें म्हणटूच लोक बसलो दादले सुमार 5,000 आसले तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले तेच परी मासल्यो वांटल्यो तांकां जाय तितलें वांटून दिलें आनी तीं दादोशी जातूच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें कुडके उरल्या ते एकठांय करात कांयच इबाड जावं न्हय देखून तांचे खावन जातूच 5 उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो ही ताणें केल्ली खुणा लोकांक देखली तेन्ना ताणें म्हणलें संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावा विरेत होच तो ती येवन आपणाक बोळान व्हरून आनी राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो देखून तो कोडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भयणी भावांनो कांय दीस फाटीं इंटरनेटार हांवें हो व्हिडियो पळयलो आनी ह्या व्हिडियोचें टायटल दीस इज वॉट द वर्ल्ड्स पुअरस्ट पीपल आर इटींग म्हळ्यार हें जेवण जावन आसा जी ह्या संवसारांतलो गरीब लोक खाता आनी ह्या व्हिडियोन तांणी लोकांक दाखयला जी गरीब लोक ह्या वेगवेगळ्या देशांतली कसलें जेवण खाता तें हायटी ह्या देशांत लोक कुकीज खाता कुकीज म्हणल्यार आमचे बिस्किटी भाशेन पूण ह्यो पिठान केल्ल्यो बिस्किटी न्हय ह्यो बिस्किटी लोक करता माती घेवन तांचे लागीं दुडूनात पीठ लेगून घेवपाक ती बारीक माती घेतात तातूंत उदक घालतात आनी धाकट्यो बिस्किटी करून आपल्याक आनी आपल्या भुरग्यांक खावयतात माडागास्कर हांगासर वायट क्ले धोवी माती घेतात आनी तातूंत इल्लोसो टेस्ट येवपाक रूच येवपाक तातूंत टॅमरिंड सॉस म्हळ्यार आमसाण घालतात आनी ती खातात वेनेझुएला हांगासर म्हारगाय इतली वाडल्या लोकां लागीं जेवण खाण घेवंक पयशे नात हांगासर लोक रॉटन मीठ म्हळ्यार किडे पडलेले मांस खंय तर मेळ्ळ्यार ते हाडटा घरा आपल्या घरा हाडून ते शिजयतात आनी खातात फिलिपिन्स हांगासर लोक हो गरीब लोक ओवर कुक्ड फूड खाता आतां हें ओवर कुक्ड फूड जेवण म्हणल्यार जे व्हड रेस्टॉरंटांनी हॉटेलांनी जे लोक मांसाचे कुडके वो उरलेलें जेवण भायर मारतात ते ही लोक आपल्या घरा हाडटात तें बरेंच शिजयतात आनी हाका लागून ती ओवर कुक्ड फूड हें जेवण हो लोक खाता
सावथ सुदान हांगासर लोक भाजी खातात. भाजी आमी खातात तसली न्हय, कॅबेज, बिटरूट, कॅरट. पूण झाडाक खंयच्याय झाडाक मेळटली पानां घेतात, ही लोक हे शिजयतात आनी एक सूप कसो करून ती खातात. आमच्या भारतान बिहार प्रांतान हो गरीब लोक हुंदीर धरून खाता. केन्नाय तुमकां वेळ मेळ्ळ्यार हो व्हिडियो तुमी पळोवचो. सांगतात की ह्या संवसारान लोकांक पावता ताचेकून चड जेवण पिकता. पूण 800 मिलियन, 1 मिलियन म्हळ्यार 10 लाख, 800 मिलियन लोक उपाशी पोटार न्हिदूंक वेता. आनी पाप साहेब फ्रांसीस आमकां उगडास करतलो. Throwing away food is like stealing from the plate of the poor and the needy. म्हळ्यार जितले फावटी हांव जेवण भायर मारता तें गरिबाच्या प्लेटींतले हांव काडून व्हेलेल्या भाशेन. बाबडींदो आयचे वाचपा आमकां जेवणा वयर कितें तरी सांगूंक सोदतात. आयचें पयलें वाचप राजाच्या 2ऱ्या पुस्तकांतलें. इलिशा प्रवादी 20 उंडे घेवन 100 लोकांची भूक मारता. आनी असलीच मिलाग आयच्या शुभ वर्तमानान जालोली आमी पळयता. जेजू हे उंडे आनी मासली घेवन सुमार 5000 दादलेच आसलेले तांची भूक तो मारता. ते भायर थंय बायलो आनी भुरगीं कितलींशींच आसलेलीं आसतलीं. पयले सुवातेर आमकां हांगासर जेजूची काकलुतीची नदर आमकां दिसून येता. शुभ वर्तमान म्हणटा, आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपूंच आपणाशी येता ते पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, तांकां खावूंक कितें तरी आमी दिवंक जाता. सगल्यांनी लोकांक पळयलो, शिसांनी पळयलेलो पूण जेजूनय पळयलेलो. पूण शिसां काकलुतीची नदर घडयेक नासली. आनी ह्याच खातीर ह्या लोकांचे व्हडव्हडे पळोवंक तीं विसरतात. आयज समाजांतले आमी जरी तर ही भूक तान हो पिडा मारतले जाल्यार आमकांय काकलुतीची नदर. जायते फावटी आमची नदर घडयेक आमच्याच फामिलीचेर वेता. म्हाका कितें गरजेचें, म्हजे फामिली कितें गरजेचें इतलेंच पुरो. म्हज्या शेजाऱ्याक कितें जाता, म्हज्या वाड्यान कितें जाता, समाजान कितें जाता हाची म्हाका माहिती ना, कित्याक हांवें म्हजे दोळे घडयेक धांपून दवरल्यात. दुसरे सुवातेर आयज हें शुभ वर्तमान आमकां 4 शुभ वर्तमानां मेळटा, मॅथ्यू, मार्क, लूक आनी जॉन. आनी हांगासर आमी पळयल्यार जेजू तांकां आपल्या शिसांक म्हणटा, तुमी तांकां कितें तरी दियात, तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दियात. जेजून स्वर्गार जावन उंडे हाडूंक जाताले, पूण जेजू म्हणटा तुजे लागीं कितें आसा तें तूं दी. आनी एक ल्हान भुरगो आपणा लागीं आसतलें कितें तरी जेजूक दिता. जर तर काना लग्नांत आमी जेजूची मिलाग पळयल्यार जेजून सोरो थंय करूंक जातालो, पूण जेजू म्हणटा दोणा उदकान बुरात. मनशाचो आदार जेजू सोदता. आनी ह्याच खातीर जायते फावटी आमी हें गायन करता, तुका आमची गरज जेजू सोडवणदारा. तकलेक जशें सांदे तशें आमी तुका. भुकेल्यांक जेवण दिवंक, तानेल्यांक पिवण दिवंक जेजू तुका आमची गरज. आयज जेजू आमकां जण एकल्याक एक प्रश्न करता, ह्या संवसारांतलें सगळें दूख पयस करूंक, ह्या संवसारांतली भूक आनी तान मारूंक तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? आनी तुजो आनी म्हजो जबाब ह्या जेजूच्या प्रश्नाक कितें काय? हांगा जेन्ना हो लोक जमा जाल्लो तेन्ना फकत ह्याच भुरग्यां लागीं ह्यो मासल्यो आनी उंडे आसले काय? कोणा लागीं गोडेक फळां आसलोलीं, कोणा लागीं गोडेक भाजलेलें मांस गोडेक आसलेलें, कोणा लागीं गोडेक दाखो आसलेल्यो, दाखांचो सोरो आसलेलो. जरी तर ह्या थोड्यांनी जेजू लागीं दिलोलें जाल्यार एक बुफे कशी जेवण तांकां मेळपाचें, कितलेशें जेजू जेवण तांकां दिवपाचो. पूण ह्या लोकांनी गोडेक हे आपलें जेवण आपलेच पोतयेन दवरलें. तर भाव भयणीनो, जितली आमी दिता तितली ह्या संवसाराची भूक आनी तान, पिडा, कोश्ट आनी दूख उणें जातलें. दुसरे सुवातेर जायते फावटी आमी हें गायन करता, ग्रेट थिंग्स हॅपन वेन गॉड मिक्सीस वीथ मॅन. व्हड व्हड वस्तू जातात जेन्ना देव आनी मनीस सहभागिलीपणान वावर करून ह्या संवसारांत जियेता. आनी
वेन जीसस एंटर्स देन देर इज अबंडन्स. म्हणल्यार जेन्ना हो भुरगो आपल्या कितें आसलो जेजू लागीं दिता, जेजू ही मिलार करता आनी जेवण फावो करता. आनी म्हणटात 12 पाटल्यो जेवण उदीक उरलोलें. जेन्ना जेजू काना लग्नान ह्या लोकां लागीं उदक मागून ही मिलार करता, उपोट सोरो थंयसर मेळटा. जेन्ना पुनर्जीवन जावन जेजू दर्या देगेर वेता आनी तो पळयता आपले शीस मासल्यो मारतात, तेन्ना तो शिसा लागीं ही दर्यांत वचून नव्यान तांचें जाळ घालूंक मागता. आनी शुभ वर्तमान आमकां सांगता इतली मासली पडटा की तांची जी नॅट्स आसली ती पिसूक पावतात. तर भाव भयणीनो, जरी तर आमी देवाक आमचो सांगात दिलो, देवाक आमचो आदार दिलो, जाल्यार ह्या संवसारांत उपोट भरून वस्तू जावंक शकतात. पूण आमी देवाचो सांगात घेवंक सोदिना. आयज संवसारांत घडयेक मनीस जायतो वावुरता, पूण देवाक घेनासतना वावरूंक सोदता. दुसरे वाटेन देव आपणा लागीं लोकांक ही बूक आनी तान मारूंक सोदता, पूण मनीस आपलो सांगात दिना. तर भाव भयणीनो, देवाच्या सहभागिलीपणान वावरूंक आमी प्रयत्न करुया. आयज सांगला ते भाशेन आयज संवसारभर आमी विश्व शेपाय शेमायचो आनी जाणट्याचो उगडास आमी करता. हो दीस कितें भाशेन आमी तांकां भेटयता. आमी जाणा आमकां जेवण न्हयच फकत आमकां जिवी दवरूंक गरजेचें, पूण चलूंक, भोवूंक, शिकूंक, आमचो वावर करूंक, आमचें मागणें करूंक सगळ्या वाटांनी आमकां जेवणाची गरज. जेवण जरी तर ना जाल्यार मनीस मरता. तेच भाशेन आयज हांव ह्या शेपाय शेमायक आनी जाणट्यांक आमच्या खाण पिवणाक सर करूंक सोदता. ही शेपाय शेमाय आमची जाणटी जावन आसात आमचें खाण आनी पिवण. ताका लागून आमी आमच्या ह्या संवसारांत जियेता. ताका लागून तांणी कितें तरी वावर केल्लो म्हूण तांच्या घरांनी आमी जियेता. ताणें कितें दवरलेलें म्हूण तांची गिरेस्तकाय आमी वापरता. ताणें केलोलें बरें वावर, बरें नांव आयज लेगून आमी वापरता. ताणें दिलोलो भावार्थ आमचे थंय आसा. तर हीच शेपाय शेमाय आमचे कुटुंबाचें खाण आनी पिवण. तांकां लागून घडयेक आमचो समाज, आमचें कुटुंब आयज चलता आनी वाडटा. पूण आयज घडयेक आमकां नव्या जेवणाची घडयेक रूच लागल्या. कालचें जेवण घडयेक आमकां रुचोना. कालचें जेवण आमी भायर उडयता. आनी हेच भाशेन आयज घडयेक आमच्या शेपाय शेमायची दोस जाला. घडयेक ती जाणटी तांकां कितें खबर आसा ती गेली. अशें घडयेक आमी म्हणून तांकां घडयेक सायडीन कुशीन दवरूंक सोदता. फाटींच म्हाका एकलो मनीस म्हणटालो, जे आमच्या आदल्याच्या दोंपरांनी आसा ते आमच्या मेनवांत लेगून आसचें ना. म्हणल्यार जी जाणवाय तांचे लागीं आसा ती आमचे लागीं केन्नाच घेवंक जावची ना. आनी ह्या संवसाराचेर नदर मारल्यार भाव भयणो हेंच आमकां दिसून येता. ताणें बांदलेल्यो इमारती, ताणें बरोवन दवरलेल्यो वस्तू, ताणें केलोलो वावर आतां आमचे लागीं करूंक जावचें ना. आनी ह्याच खातीर पापसाहेब फ्रांसीस आमकां उगडास करतलो. आनी खेरीत विशय ताणें आमकां तो दिला तो म्हणल्यार आय एम वीथ यू. हांव तुमचे सांगाती आसा. जेन्ना जेजू स्वर्गार वेतालो तेन्ना शीस सांडोना जावं ताणें तांकां ही भासावणी दिलोली, हांव तुमचे सांगत आसा. आयज कडेक आमची शेपाय शेमाय आमचे लागीं हेंच मागतात, आमची शी रावात, स्टे वीथ अस. आनी आमच्या ह्या उतरा घडयेक ती रावतात, हांव तुमचे सांगत आसा. तुका कितेंय जावं म्हजो सांगात तुमकां आसा. ही आस्वासन आमच्या शेपाय शेमायक आमी दिवया. आनी दुसरे सुवातेर पापसाहेब फ्रांसीस आमकां ह्याच आपले मॅसेजीन उगडास करतलो. नो बडी इज सेव्ड अलोन. एकल्याच्यान आपणाकूच साल्वार करूंक जायना. आनी हेंच आमी पॅन्डेमिकान पळयलां. आमकां कोणाचोय तरी सांगात जाय. आमकां आमच्या शेपाय शेमायचो सांगात जाय. आनी पापसाहेब बेनेडिक्ट आदलो आमकां म्हणटलो, द वर्ल्ड कॅन बी सेव्ड थ्रू द प्रेयर्स ऑफ आवर ग्रँड पेरंट्स. म्हळ्यार आमच्या शेपाय शेमायच्या मागण्या वरवीं आमकांच थारोवन घेवंक जाता. तर आमकां आमच्या शेपाय शेमायची गरज, तेच भाशेन शेपाय शेमायक आमच्या आदाराची गरज. आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता आसतना हीच कृपा आमकां मागून आनी जोडून आमी घेवया.
ह्या वेळार सगळीं आमी उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उचाळणी आमी करुया. सोत मानता देवाक सर्व पदवेदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पयत आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, आंकवार मारयेताय जल्मलो, पोंच पिलाता काळ ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपलो, तो मेल्ल्या पदे दवरलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात सोडलो, सर्व पदवेदार देवपाच्या उस्याक बसला, तुय ता जिव्या मेल्याची मुनसुबी करूंक येतलो, सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे वखसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आनी मागणी देवाक आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आपले पोरचेची सेवा करतना आपल्या देखींतल्यान जाणट्या थंय हुस्को दाखोवन तांकां भेट करून आमच्या शामाय शापायक देवाचो मोग अणभवूंक आदार दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरचेच्यो मुलाव्यो आनी म्हत्वाच्यो गरजो बोलकून आनी खेरीत भाशेन शापाय शामायच्यो आनी जाणट्यांच्यो गरजो मनान धरून तांकां सवलती सोंपेपणी मेलूंक उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दर एका फामिलीच्या वांगड्यान आपल्या तशेंच आपल्या वाड्यांतल्या व समुदायांतल्या जाणट्या सोवें मोग आनी मोयपास दाखोवंक भोर घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जायतीं आमचीं भाव भयणां जाणट्याच्या घरांत आसलेल्या शेपाय शेमायची आनी जाणट्यांची मोगान सेवा करतात. तांच्या वावराक फावो ती मोसोरी मेलूंक आनी बरी भलायकी तांकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. मरून गेल्या आमच्या शामाय शापायक देवान तांच्या बरेपणाचेर नदर घालून तांच्या बऱ्या कुरण्याचो इनाम कसो सुर्गीचें सूख तांकां फावो करूंक बापा लागीं मागुया. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, कांय आमच्यो गरजो आमची प्रार्थना आमचे आवडे आमी तुजे मुखार दवरल्यात. आमकां गरज तें तूं फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हे आमी मागणें करता तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भेटवणीच्या वेळार गायन गावुया. बागेंतल्या फुलां मोदें सी सो पान 30 C6 पेज 3.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेता देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे भविश्य देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान आमकां दिल्या ती देणी आमी तुका वंपता. ती तूं दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षी आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्वपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणी आंकवार मारयेतांचो घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावून सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोलदोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. Povit, 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 dolbarazo, sorvespo tu. Povit, 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 dolbarazo, sorvespo tu. Sorgani sovstar podľa, tuča pojmova. Sorgi, ukazaj son. Sorvesporači navijeta, jedna takazon. Sorgi, ukazaj son. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavardaco gut porgotuja. Gesù mero, Gesù živo zara, Gesù novia etolo, Gesù novia etolo.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गोवळे बापाक आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. मरून गेल्ल्या आमच्या शेपाय शेमायचो आमी उगडास करुया. तांकां आनी तुजी इश्टाकुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आमच्या शेपाय शेमायची वाडलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती भाग्योन चुसे तिचो पोती भाग्योन धर्म दिता भाग्योन चुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वोन्नोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोले प्रार्थन दीर्घेवून गावुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्म दिताक तुवें म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन शांती दिवया. संसाराचे आपकाटेले आमची काकलूत कर, आमची काकलूत कर. देवाचे शेणी संसाराचे आपकाटेले आमची काकलूत कर, आमची काकलूत कर. देवाचे शेणी संसाराचे आपकाटेले
आमची ओत्मीक भूक आनी थान मारतलो जेसू हो पळय आसा. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे गरयेचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोजा आमी गायन गावुया D16 पान 55 D16 पेज 55. Jezu moja i gormo zotno Moja zaria na cibi tuze ti Tori tuđe karisma vantore Makato so sorun mocu naka Tori tuđe Carisma vantore, Akadozo, Sorun Mozunaka, Tan Bóg laglia, Moja odmiał Jezu, Moje kartu, Zgoda veja volia, I Jezu je, Dukażą raka. Shivan, Gospod zmagačiu nám, je Jezu je, ukážu pravda. Tuđe Shivan, Gospod zmagačiu nám. प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा, तुझ्या पुतान आपल्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक उतरावळत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. मातशें बसुया. फादर जोफील, फादर जरबाज आनी म्हज्या नांवान आमच्या सगल्या शेपाय शेमांक आमी खुशाल बरीत ग्रँड पेरंट्स डे आवडयता. जरूय 9:30 वरांचेर आज आमची इगोर्जेन हे शेपाय शेमांचे खातीर मीस आसतले. तरूय सगल्याक ह्या GCTV वेल्यान यूट्यूबा वेल्यान आमी शेपाय शेमांक करीत देवाचो आशिर्वाद बरी भलायकी आवडयता. हो पयलेच फावट फर्स्ट वर्ल्ड ग्रँड पेरंट्स एंड एल्डरली डे पाप साहेबान समारंभूक पवित्र सभेक उलो केला. आमचे शेपाय शेमाय बसत मागुया. आज कुमदाद जे तालिगांव कुडीत करता शेअर होल्डर्स आनी जोड एकठांय करपाचो दीस सकाळीं 10:30 ते 12:30 पर्यंत काज देपो वांगा
जी कोण वांगडी आसात ताणें आपलो जेवण घेवचो म्हूण मागता. येता त्या आयताराक 1 ऑगस्टाची त्या दिसाक सावन आमी पोत्तून आमच्या दिसा दिसपट्यो स्केड्यूल सुरू करतले. पयलीं येता त्या आयतारा दीस पयले मीस 6:30, दुसरे मीस 7:30 आनी 9:30 वरांचेर तरणाट्यां खातीर मीस. आमची तरणाटी हांगातून शिंपडलेलीं आसात. ताळगांवच्या सगळे तरणाट्यांक आमी उलो मारता. आमी आमची कार्यावळी वर्सावळीच्यो कार्यावळी फुडें व्हरुया आनी हाका लागून 9:30 वरांचेर इनॉग्रल मास ऑफ द पॅरिश यूथ ऑफ तालिगांव 9:30 वरांचेर आमचो फादर जोफील मिसाची भेट भेटितलो. आमचे तरणाट्यांचे कार्यावळी सुरू करतलो. तशेंच येता त्या आयतारांतल्यान दोतोन सुरू जाता ऑनलायन बो करून पयलो कोमन्यांव क्रिज्म घेतलेल्या भुरग्यांक तांच्या आवय बापायक विनंती सगल्यो वस्तू ताऱ्यार पडोवपर्यान ऑनलायन कॅटेकिजम क्लासीस फॉर फर्स्ट होली कम्युनियन अँड कॉन्फर्मेशन कॅन्डिडेट्स उपकार करून तुमी तातूंत वांटो घेवंक आमची विनंती. तयारी करुया. फुडल्या वर्साक 2022 कोमन्यांव तशेंच क्रिज्म आसतलो आमचे इगोर्जेंत. म्हणटो सगळीं आमी फावो ते भाशेन ताची तयारी जावंक आमकां 101 ह्यो ऑनलायन कॅटेकिजम क्लासीस सगळी म्हायती आमची संदेशकारां आपआपल्या जोम्यांक पावती करतली. दोतोनीचो वावर फुडें व्हरूंक आवय बापायचो आमकां सगल्यांचो तेंको जाय. भाव भयणीनो, हे महामारीक लागून सगळेंच घुसपागोंदळाक सांपडलेले आसा. सोय केरीत भाशेन मागुया. तशेंच मागुया ह्या पावसाक लागून जायतें नुकसाण जालां. भोव करून वालपय उसगांव वाठारांत इगोर्जेंत उदक भरलां. पाद्री रावताले त्या घरांनी उदक भरलेलें आसा. तशेंच जायतें नुकसाण जालां. लोकांची घरां मोडल्यान मागुया देवान आमची काकूट करूं आनी सगळे तरेच्या वायटांतली आमकां निवारूंक. आनीक एक पावट आमचे शेपाय शेमांक हॅपी ग्रँड पेरंट्स डे म्हणटा. उबी रावया. जी तरणाटी ह्या मिसांत वांटो घेतली तांणी 29 तारखेर 29 पासून आपली नांवां आमचो प्रेसिडेंट शेन हाचे लागीं दिवची म्हूण आमी तुमकां उलो मारता. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर्व पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. शेवटाचें गायन गावुया. यू 23 सांतान तुजें सुफोड जिणे पान 241. यू 23 पेज 241. सांतान तुजें सुफोड जिणे देव जाला so